काल एक हांगा भुरगो बुडलो तेन्ना तुमी आयज हांगा प्रत्यक्ष हांगा येयल्ले घटनास्थळार तेन्ना कितें दिसता? आमी डिजास्टर मॅनेजमेंटाच्या अंडर पळोवपाक गेल्ले की बाबा एक्झॅक्टली कितें स्टेटस आसा तेजी बॉडी सद्या मेळना म्हणून इन्फॉर्मेशन मेळ्ळें. सो ऑलरेडी आमी नेवलाक कलेक्टराक इन्फॉर्म केला, नेवल ड्रायव्हर कोणी धाडा म्हणून, सो दॅट तेजी बॉडी बेगींतल्या बेगीन मेळची. सो होपफुली ते बेगींतल्या बेगीन मेळटली. आनी सेकंड थींग आमी प्रिकॉशनरी मेजर्स हांगा ऑलरेडी दिल्ले आसा, लोकल PIक सांगलेले आसा, इवन कलेक्टरांनी ऑर्डर काडलेली आसा की न्हंयच्या देगेर कोणाक न्हावपाक दिवपाचें ना म्हणून. प्लस आमी बॅनर्सूय डिस्प्ले केल्ले आसा की बाबा कोणाक अलावड ना हांगा, खूब डेप्थ आसा उदकाचें म्हणून अलावड ना म्हणून अशें ऑलरेडी बोट्स आसतना सुद्दां भुरगे न्हावपाक आयला. आतां परत रिव्ह्यू मिटींग घेतली डिजास्टराची लोकल PIक आपोवन, आनी तांकां एप्रोप्रिएट डायरेक्शन्स दितले की बाबा हांगा कोणाक अलाव करपाचेंच ना म्हणून. कुळ्या तरी आमी सिस्टमॅटिकली जाल्ले आसा, कुळ्या PIन बरे कॉग्नायझन्स घेतलेले आसा, सद्या तरी कांय रिपोर्ट जाल्ले ना आनी ते टायमली एक्शन घेता. सो सिमिलर डायरेक्शन वील गो टू फोंडा PI की बाबा तेंच्यांनी एप्रोप्रिएट एक्शन घेवचें म्हणून. मिटींग बी केन्ना आपयतले? हय, फाल्यां आपयतली मिटींग. हय, ओके, थँक्यू. प्रिकॉशनरी मेजर्स हांगा ऑलरेडी दिल्ले आसा, लोकल PIक सांगलेले आसा, इवन कलेक्टरांनी ऑर्डर काडलेली आसा की न्हंयच्या देगेर कोणाक न्हावपाक दिवपाचें ना म्हणून. प्लस आमी बॅनर्सूय डिस्प्ले केल्ले आसा की बाबा कोणाक अलावड ना हांगा, खूब डेप्थ आसा उदकाचें म्हणून अलावड ना म्हणून अशें ऑलरेडी बोट्स आसतना सुद्दां भुरगे न्हावपाक आयला. आतां परत रिव्ह्यू मिटींग घेतली डिजास्टराची लोकल PIक आपोवन, आनी तांकां एप्रोप्रिएट डायरेक्शन्स दितले की बाबा हांगा कोणाक अलाव करपाचेंच ना म्हणून. कुळ्या तरी आमी सिस्टमॅटिकली जाल्ले आसा, कुळ्या PIन बरे कॉग्नायझन्स घेतलेले. हांव एक्झॅक्टली म्हणटा ओकाम धारबंदोडा म्हणजे सावड्डे कॉन्स्टिट्युएन्सी धारबंदोडा हितून ओकाम ह्या गांवांत आसा. हांगासर दुसाकरी न्हंय व्हांवता आनी न्हंयतल्यान आयज काल पयलो असो एक भुरगो 21 वर्साचो भुरगो इंतफाक हुसैन हो IIT स्टुडंट्स हांगा बुडलेलो आसा. आनी अशें जाता इवन गांवच्या लोकांनी सुद्दां हांगासर कितलेशेच लोकांक हे भुरग्यांक हांकां धांवडिल्ले आसा, तरी आसतना हे भुरगे आयकना, कोणाचें हें आयकना. आनी समज तांकां कितें तरी कितें केल्यार वयले तेंचेर ऑफेन्स जाता म्हणून तेंच्यांनी थोडे लिनियंटमेंट घेतलेले. इवन तेंच्यांनी गेट घातलेली आसा हांगासर, पंचायतीन हेतून गेट घातले, ती गेट तोडून लोकां तोडून सुद्दां हे भुरगे हांगासर येयल्ले आसा. आनी हांकां मेन म्हणटा तो हांगासर पळय जी न्हंय आसा पळय न्ही ती कोणा आसा न्ही तांकां तो अंदाज येना, आनी ते हांगासर न्हावपा म्हणून वता आनी ते मातशें मरण जाता. ही दुखद घटना आनी ही वर्सान वर्स एक चालू ट्रेजरी म्हणटा ती चालू आहा. वर्साक एक तरी हांगासर बुडून मरतात. इवन गांवच्या लोकांनी कितलेशेच जाणांनी हें केलें, हांगासर भुरग्यांक धाडोवपाचो प्रयत्न केलो. इवन तेंच्यांनी हांगासर ते न्हावपाचें सुद्दां बंद केलें. आनी कपडे धुवपाचे जे कोण हांगा व्हाळार येताले पळय, हांगा न्हंयचेर येताले ते सुद्दां बंद केल्ल्याचो अशें इन्सिडंट जातात. आनी हे वर्सान वर्स जाता. आतां कलेक्टरान, मामलेदारान, तलाटीन हांगासर सगळे कडेन बोर्ड मारलेलो आसा, पण बोर्डाचो हांगासर कांयच उपयोग जायना. हांव गव्हर्मेंटाक रिक्वेस्ट करता की हांगा हे दोन म्हयने सिजनाचे 2 म्हयने आसता पळय ते एप्रील मे म्हयन्याक तरी हांगा एक गार्ड दवरचो, जेणे करून हे भुरगे येता पळय ते परकी भुरगे येता पळय तांकां धाडोवपाचो प्रयत्न करपाचो. कारण गांवचे लोक ते करता पूण तेंच्या कोण आयकना. जेन्ना कितें तरी घेतले, अल्कोहोलीक ड्रिंक्स बी घेतले, तांकां ते शाणपणां सांगता, मागीर ते कोण आपल्या आंगार ओडून घेतले, फाल्यां तांकां बडयले सुद्दां जाल्यार पुलीस मागीर तांकां हें करूं शकता. ताका लागून तेंचो प्रयत्न खूब आसा पूण ते हें फलफील जालें. आनी हांगासर एक वाटो बंद केल्यार दुसरे वाटेच्यानी हांगा भुरगे येता आनी हांगासर मजा करता, रातची 7-8 जायसर रावता, डेग वाजयता. आनी हाका परत रिक्वेस्ट करता, गव्हर्मेंटाक रिक्वेस्ट करता की हांगासर एटलिस्ट 2 म्हयने गार्ड दवरचो. पंचायतीकूय रिक्वेस्ट करता, कलेक्टराक रिक्वेस्ट करता आनी पुलीस सर मॉनिटरींग करता, तेजेर पुलिसांनी मातशी तेजी पेट्रोलिंग मातशें वाडोवची अशें हांव रिक्वेस्ट करता. कारण पुलीस कितले खंयचो म्हणून हें करतले पूण आपले तरेन ते प्रयत्न करता. आनी आयज सकाळच्यान पळयला जाल्यार ते लायफ गार्ड्स आनी हें आसा पळय न्ही फायर ब्रिगेडाच्यो सकाळच्यान 2-3 वरां ती बॉडी सर्च करता. अजून पर्यंत ती बॉडी मेळ्ळी ना, कारण हे स्वीट वॉटर आसल्या कारणान ती मातशी जड आसल्या कारणान मातसो टायम लागता. इवन आतां लायफ गार्ड सुश्टीचो एक लायफ गार्ड येयल्लो आसा, तो बी आतां तेंच्या बरोबर आसा आनी तांचो प्रयत्न आसा बॉडी बेगीन वयर काडपाचो असो प्रयत्न आसा. इन्सिडंट कितला जालो? हो इन्सिडंट काल सुमार ते 5 सुमार अशें जालें अशें म्हणून सांगता. जवळ जवळ 8 जाण भुरगे हांगासर येयल्ले आनी 8 भुरग्यांचो एकटो हें जाल्लो आसा. चड आसा हांगासर. हय, डिफरन्स आतां हे पयलींची येता न्हंय आसा न्ही, पयलीं कितें ते कांय गोश्टी आयकूंक येता कितें कांय जलेटिना बी घालताले तेन्ना ते डीप आसता आनी हे लोकल पिपलांक खबर आसा कितें हांगासर कोणी आसा म्हणून. पूण भायले लोक येता पळय न्ही, जे कोण भायले आवटसायडर येता न्ही, तांकां उदक तें बरें दिसता आनी तातूंत ते हांगासर येवन आपलो जीव वगडायता. ताका लागून हांव गव्हर्मेंटाक परत एकदां मागता की हांगासर एटलिस्ट 2 म्हयन्यांक लागून तरी गार्ड दवरचो. आणि सकाळी रातचे 9-11 सुद्दां हांगा आसतात, पार्टी करता. पार्टी म्हणून कशी जाता, सगळे डेक बी सगळे घेवन येता आनी परत लायटीन सगळे बॅनर बी लायल्ले आसा, कलेक्टरान ऑर्डर काडले आसा, मामलेदार येता केन्ना हांगा
पुलीस तर डेनीत येता, पुलिसांक सुद्दां ते लोक आयकना, फक्त 100 रुपयान मस्ती करता. आनी तो आतां जर पळयत जाल्यार सगळ्या आमच्या लोकांक सगळ्यात त्रास हांगा. हांगच्यान बॉडी सुद्दां व्हरपाक आमी पयलीं कितें करताले, हांगा दिवसांचे आमी न्हांवपाक केन्ना येताले ते सुद्दां आमच्या गांवच्या लोकांनी सगळें बंद केलें न्हांवपाक येवपाचें सुद्दां. कपडे धुवपाक लोक येताले, भुरग्यांक घेवन मातशे केन्ना कपडे ना धुवूंक घेताले, बट ते भुरग्यांक सुद्दां येवपाचें बंद केलें. आनी लोक हे कशेंच आमकां आयकना. गोवोरमेंटान एक्शन घेतात आनी हेजे फुडें मातशें गोवोरमेंटान चड लक्ष घालून मातशें हें करचें. जाग कोण दाखयता त्या मोबायलाचेर पळयता आनी येता न्ही, कोण सांगना तांकां. पूण तो कारवारचो भुरगो हेच जाग्यार हें जाल्लो आनी हो काश्मीरचो खंय IIT शिकतालो, तेगेले आतां खंय हें जालें ब्रीड जाल्ली खंय तेगेली लास्ट इयर खंय तेगेले. 5 जाण येयल्ले ते, 5 जाण येयल्ले ते. आनी कितले हांगा लोक अशी काल भरपूर आशिल्ले. जेन्ना तो बुडलो पळय न्ही तेन्ना लोक सगळे धांवून सगळे गेले. आमच्या लोकल्सां येवचें पडटा म्हणून तरी आमी येवपाचें बंद केल्लें. कित्याक लागून वर्सा एक मरता हांगा मनीस, मरतात वर्सा एक मरता. पयर आमी स्टेटमेंट केल्लो लोक कितें कितें घेतले मागीर सांडपण सांगता आनी कित्याक कितें उलयता ते आमी आतां चड हें करिना आडोवपाचें. पूण सांगता आमी येवं नाका हांगा न्हांवो मेळना. खूब जाण येवन आमच्या घरा कडेन सुद्दां विचारता न्हांवो मेळटा काय म्हणून. आमी म्हणटा न्हांवो मेळना. ते सांगता कितें आमकां कोणी तरी सांगलां हांगा न्हांवोंक बरें मेळटा म्हणून अशे लोक सांगतात. आमी तांकां नाका म्हणटा तरी आसतना ते येतात. मागीर ते बेश्टी वायटपण जाता एकामेका कडेन तेंचे कडेन. ते इल्लें घेतले आसतले मागीर गाळी बी मारतात. मागीर ह्या गोवोरमेंटान कितें तरी चिंतूं जाय. हांगा वर्सान वर्स एक मरता. गोवोरमेंटान कितें जाय कोणाकय तरी पॉलिसां हांगा फिक्स ठेवपाचो, नाल्यार गोवोरमेंट खंयचे हांगा न्हांवोकूच दिवपाना. बोर्ड लायल्यात, कितकेशे बोर्ड लायले आतां, 2-3 लायल्यात. डेप्युटी कलेक्टराचो मामलेदार सगळ्याच बोर्ड लायलो म्हणजे ते फायदो कांय ना. ते कोण पळयतात वयता. पयलें कितें तेच जाग मार म्हणटा ते कितें असले बोर्ड खूब लायता म्हणटा ते. पळय ते आयकना न्हू लोक, न्हांवो येतात वयर येता आनी मागीर अशें बुडटा हांगा. तुमी सांगना हांगा बुडटा म्हणून सांगना सांगता आमी बुडटा म्हणून. आतां तिंका भायल्या लोकांक काय खबर आसा न्हू खंय कोण आसा, खंय उदक चड आसा खोल आसा ते लोकांक खबर ना न्हू भायल्या लोकांक. हांगा डीप खूब आहा. हांगा डीप भरपूर आहा. करूं एकटो हांगा जाल्लो डीप भरपूर हांगा. आमचे कडेन बुडोवंक जायना इतके डीप आहा. फातरा भितर कोणा सगळें फातर फातरूच न्हू सगळो. भितर गेल्यार कळना. भितर गेल्यार कळना. भितर काळोख न्हू भितर. भितर गेल्यार कळना. तरी खंयच्यान वाट काडून लोक येतात वाट खंयच्यान तरी खंयच्यान काडटात. लोक गाडयो अर्दगा पार्क करतात, खंयच्या वयल्यान रानाच्यान देंवता सकाळ. थोडे वयर वयता, थोडे सकयल येतात. आमी बंद करता म्हळ्यार पळय पोरूं मेलो मागीर थोडे बंद जाली. डॉक्टर मरतडे बंद जाली. आनी आतां पळय आतां मेला आतां परत आनी बंद जाताले पळय. नमस्कार. आमी ओकम जे हांगा आसा जे जाग्यार हांगा उदक न्हांवपा मेळटा आनी हे न्हांवपाक उदका खातीर बरे बरे भायले भुरगे हे कॉलेजी शिकता आनी खंय शिकता हे भुरगे हांगा न्हांवपा येता. हांगा लोकांनी बंदी घातल्या, पंचायतीन हांगा फलक लायल्या की हांगा न्हांवपाची ना म्हणून. ह्या वर्सांक असो एक इन्सिडंट जाता. पोरूं हांगा काणकोणचोच भुरगो बुडलेलो आनी 24 वरांनी तो सापडलेलो. हांगा काल 5:30 सुमार हो भुरगो बुडला. आतांय बी त्याच टायमार हो सापडटलो कारण सगळे सोदता हांगा कालच्यान सोदता. हांगा दृश्टीचे लायफ गार्ड आसा, फायर फोर्साचे मनीस आसा, सगळे हांगा सोदता तरी हांगा तो भुरगो मेळना. हो भुरगो IIT शिकतालो इम्तियाज हुसेन म्हणून. तो सगळे आपले गटाचे वांगडा जे 8 भुरगे तेंचे वांगडा हांगा आंघोळ करपा खातीर येयल्लो. पूण तांकां उदकाचो अंदाज नासल्या कारणान ते हांगा कितें अल्कोहोलीक कितें घेता आनी हांगा उदकान म्हणून देंवता आनी तांकां पाण्याचो अंदाज येना. ताका लागून ते हांगा बुडोवन मरता. अशी हांगा घटना घडटा. कारण ग्रामस्थांनी हांगा एकजूट दाखोवन तांकां सगळ्यांक बंद केल्ले. पूण ग्रामस्थाचेरूच जेन्ना ह्यो वचोन केसी फायल करता तेन्ना पुलीस येता आनी तांकां ग्रामस्थाकूच पिटपाचो प्रयत्न करता. तेन्ना पुलिसांनी हांगा हेची दखल घेवपाची गरज आसा. शेनवार आयतार जे हांगा आसा तेन्ना शेनवार आयतार तरी एक गेटीर 2 जाण एक पुलीस एक होमगार्ड असो दवरिल्लो जाल्यार हांगा तो प्रश्न सुट्टा. कारण हे लोकांक ते आयकना. हांगा दारूची नशे आसल्या कारणान हांगा शापत सांगता, गेटी मोडटा, लोक मोडटा आनी भितर एंट्री मारता. तेन्ना हांगा सरकारान हेजे गंभीर दखल घेवपाची गरज आसा. आनी हो जो आतां बुडलेलो आसा तो निदान 24 तासाच्या उपरांतूच मेळटलो अशें तरी दिसता. गोमंतक TV खातीर ओकमच्यान एकनाथ खेडेकर.